आज ब्लॉक काँग्रेसचे जे मनीस केले तुमच्याकडे ब्लॉक बेसिकली कितें आमचो चौगम रोडाक मातसो उदकाचो इश्यू आसा. उदक लोकांक सारकें मेळना, ताका लागून ते गेल्ले आनी ते आमी तांकां सांगलां. थंय एक आमची लायन आसा, AC लायन आसा, ती मातशी डॅमेज जाल्लेली आसा, चौगम रोडाकूच आसा आनी ती लायन आमी रिप्लेस करतले. रिप्लेस ऑलरेडी केल्या आनी तेज्या वयल्यान आमी कनेक्शनां शिफ्ट केल्या नवी लायनीचेर आनी ती AC लायन आमकां बंद करपाक जाय. ताका लागून थोडो आमकां टायम जाय. ते आमी तांकां सांगलां एक थोड्या दिसां नंतर उदकाचेर ते सप्लाय आसा जातली सुरळीत. आतां आसा उदक, पूण आतां ऑल्टरनेट डे दवरला सद्या. ऑल्टरनेट डे आसा आनी समज कोणाक कमी पडटा जाल्यार आमचे कडेन 2 टँकर आसा, टँकरूय धाडटा तांकां. ते सांगलां आमी तांकां. उदकाचो प्रॉब्लम कितल्या दिसांनी तरी एक 15 दीस आमी 15 दिसा भितर हे घालतले जाग्यार. 15 दिसा भितर पडटलो जाग्यार पडटलो चौगम रोडा वयलो. आयज आमी एसिस्टंट इंजिनियराक PWDचे वॉटर सप्लाय आसा पळय ताका मेळपाक आयिल्ले. सो ताका आमी सांगलें की आमचे जे पिलेन गोवेकर नगर जे आसा पळय तो एक पार्टान उदक येना. सो तेजेर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण एटलिस्ट 2 वरां आपूण उदक थंय दितलो हे प्रोवायड करतलो हें सांगलेलें आसा. आनी इन केस समज उदक धाडूंक आपल्याक जायना जाल्यार तेणेन सांगलां की आपूण टँकर दितलो. आतां पळयात तेंच्यांनी प्रत्येक घराक नळ दिल्ले आसा. आतां येणूय तेच सांगलां की आपूण तांकां टँकर प्रोवायड करता म्हणून. सो अशें दिसून येता खंय तरी की सरकारा कडेन उदक प्रत्येक घराक दिवपाक जायना. जो हो तेंच्यांनी नारा जो दिल्लो हर घर जल, पूण अशें दिसता की हर घर फक्त नळ दिल्ले आसा आनी जल म्हणटा ते कांयच ना. सो म्हाका तरी दिसता की आतां ह्या मिनिस्टरान खंयसर तरी इनवॉल्व जावन आपले प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सुरळीत चलोवपाची गरज आसा. आनी इवन आमी ताका आनी एक मुद्दो सांगलो, जेन्नाय ते खंयची पायपलायन खंयसर समज फुटलेली आसा थंयसर रिपेर करतात जाल्यार ते मागीर PWD डिपार्टमेंट किंवा इवन सिमेंट सुद्दां घालून वचनात. थंयसर जायते गाडयो बीन सगल्यो बायकवाले जे ट्रॅवल करतात तांकां एक्सिडंट जातात. सो तांकां आमी सांगलेलें आसा की तुमी खंयसरूय कितें रिपेर करतात तेन्ना तुमी एटलिस्ट PWD कडेन कॉर्डिनेट करून तो रस्तो दुरुस्तीत करपाक जाय. सो हे सगळें सांगलेलें आसा. सो आयज आमी हांगा PWD येयल्ले की हे कडेन की उदक ना म्हणून. हांव ते परतो आतां परवडचो मुद्दो आतां हातूंतल्यान तुमकां सांगलें आसा. आतां वेरेजो येता ताका आमी तुमच्या फुड्यान विचारलें की केन्ना तुजो टेंडर फ्लोट जातलो तो फिल्टर प्लांटाचो. आमी 1 वर्स पयलीं अशेंच आमी येयल्ले हातूंत आमी सगळे ब्लॉक येयल्लो आनी ताका विचारलें. तेणें आमकां 6 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्लें. 6 म्हयने जावन आतां 1 वर्स जावन गेले. आतां परत तेंच्यांनी 3 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्या. 3 म्हयन्या भितर तो फिल्टर प्लांट घालतात. कित्याक आमी विचारलें की पयशांचे काय प्रॉब्लेम जातले, पयशांचे काय प्रॉब्लेम आसा टेंडर फ्लोट करपाक. तो म्हणटा कांयच ना म्हणटा, पयशे आसा म्हटल्यार अजून तरी टेंडर फ्लोट जावं ना. दुसरो तेणें कितें सांगलें आमकां पिल्यांच्यान हांगा वयर उदक हें येता म्हणून पायपलायन ती येतकूच परत ती म्हणटा तो सकयल आमकां एक एस्टिमेट करून रेज म्हाका पायपलायन येतली तेन्ना म्हणटा तो एक 5 वरां उदक येतली. म्हणजे ती 2006 जातली म्हणटा. म्हणजे 2007 सुद्दां आमकां 5 वरां उदक गावपाचें ना. आनी आतांच फाटीं एक चिल्लर मंत्र्यान सांगलें की आमकां 24 आवर्स उदक येतलें म्हणून. आतां ह्यो खंयच्या बेजिनार सांगता तें म्हाका खबर ना. चिल्लर मंत्री सांगता की हांगा 24 वरां उदक, 24 वरां आतांच तो डिपार्टमेंट सांगता 24 वरां उदक दिवपाक ना, 5 वरां. तें म्हणून केन्ना एस्टिमेट जावना पायपलायनार तो सांगता, हेय सांगता. आनी मागीर एस्टिमेट जातलो, टेंडर फ्लोट जातलो आनी मागीर 27 उदक येतलें आनी तेन्ना ते म्हणून 5 वरां 24 वरां खंयच्या बेजार सांगता ते हांव विचारून येयलें. ताका आमकां आन्सर सारकें गावना. थँक्यू. गोवेकर नगर कॅजिनो मॉडेल आसा त्या फाटल्यान एक 7-8 बिल्डिंगो आसा थंय. रेगुलर उदक येत ना थंय. सोडटा ते कितें 2 दिसांनी सोडटा आनी बारीक बारीक सोडटा, प्रेशर नात थंय. मागीर त्या खातीर आमी आतां हे मेमोरंडम दिवपाक आयल्ले ताका. ताणें आश्वासन कितें दिलां आमकां तर रेगुलर आमी 15 दिसांनी करतले म्हणून. आनी जर रेगुलर जायना तर आमी 2 वरां सोडटले म्हणून सांगलां डेली अशें. आनी मागीर कितें मागीर ताणें सांगलां पूण 15 दिसांनी हें करून मागीर तर उदक येना जाल्यार टँकर सप्लाय करता म्हणून सांगलां आमकां. टँकरान उदक अशें म्हणून आश्वासन दिलां. आतां पळय 15 दिसांनी ताणें रेगुलर करता म्हणलें. तुमचे पंच मेंबरान तो व्हिडिओ घातिल्लो अशें हय 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 ताणें आनी ते आमदार सुद्दां
सांगितलें म्हणटा आमदार इंट्रस्टूच घेना थंय कितले हे केले इंट्रस्टूच घेना म्हणजे एक लक्षात घेवपाक जाय आमदारान हय. की पळय राजकारण हे जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना करपाचें पूण आतां एटलिस्ट उदका खातीर तरी बाबा कोण आपलो खंयचो वॉर्ड आनी कोण आपल्या वांगडा ना ऑपोजिशन तशें राजकारण करपाचें ना करपाचें ना. पर प्रत्येक व्यक्तीन आतां तेंच्या वाठारान जायते जाणांनी काँग्रेसीक मतां मारलेली कळ्ळें सो तेंकां उदक प्रोवायड करपाचें काम आमदाराचे आनी PWD डिपार्टमेंटाचे थंयसर राजकारण करपाक जायना तेंचे इंटरनल पॉलिटिक्स जे आसा ते तेंच्यांनी तेंचे कडेन दवरपाचे आनी सगळ्या लोकांक जेंकां उदकाची गरज आसा तांकां उदक प्रोवायड करपाचें दोन दिसांनी पळय उदक सुटता ते कितें म्हणून आमकां आतां कशें आमी करपाचें फ्लॅटांनी आमी रावता आमी घरांनी रावना बांयचेर वचून उदक हाडटा पळय ती परिस्थिती ना आमची फ्लॅटांनी 3-3 मजल्यार चडून उदक हाडूं येता आमच्या आणि टँकर आमकां उक्ते विकते घेवचे पडटा विकते 1000 रुपया हे पर टँकर तें जायना तांचे कडेन 2 दिसांनी उदक सुटता वापरचें खंयचें उदक आमकां आनी इवन तेंच्यांनी जे आतां कमिटमेंट केला पळय की आपूण टँकर दिता म्हणून ते तांकां आमी सारकें क्लियरली सांगलेलें आसा फक्त आमी हांगासर थोडे लोकांक घेवन आयला आमच्या मेंबरांक म्हणून तुमी फक्त त्या लोकांक उदक हे करूं नाका पूण सगळे प्रत्येक घरान जेंकां उदक ना त्या वाड्यार तांकां प्रत्येक जाणांक तांकां उदक दिवचें पडटलें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर